जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करुया. जेजून आमकां वो नवो दीस दिल्लो आसा. जेजून आमकां बरी जॅम दिलेली आसा. जेजून आमकां उठयलेलें आसा. ताचे बरोबर वो वेळ सारच्याक मोगान आमी ताचे बरोबर वो वेळ सारया. आनी वेळ सारतना तो आमचे सगळें बरोवन येता प्रत्येक सुस्कारांत, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. आनी सगळे आमचे सांदे कुडीचे, मनाचे, ओतम्याचे ताचे सगळें आसात. तो तातूंत बरोवन आयला. पूण आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यांत न्हयच ताचे, पूण आमी जे आपणायलेले आसात तें सगळें आमचे भितर आहा तितलें जें ताचें न्हय आनी तें आमकां खूब त्रास कोत्ता तें सगळें ताचें स्वाधीन करीत रावया. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान तें सगळें भायर काडीत रावया. आनी हे परी आमकां भितरल्यान पातकान आमकां गुलामपणान दवरलेलीं हें गुलामपण तो आमकां हे परी तातूंतलो स्वतंत्र करतलो. आमी ह्या पातकाचे गुलाम जावचे ना. आमी समजल्ल्यां की आमी कोत्ता तें बरें म्हणून, पूण आमकां आतां कळोन आयिल्लें आसा की तें आमकां खूब त्रास कोत्ता भितरल्यान. आनी हाका लागून आमी दुयेंत पर्यंत जाता. तरेतरेचीं दुयेंसां आमचे सगळें रिगतात. कुडीच्या पांवड्यार, मनाच्या, भावनाच्या आनी ओतम्याच्या पांवड्यार ही सगळी नितळकाय आमचें सगळें घडोवन येवच्याक ह्या नमस्कारांत सगळें आमचें जिवीत ताका भेटोवया. भेटयत रावया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक हाजीर जावन आतां आमचे दोळे ताचेर सांतिस्मो साक्रामेंताचेर लावन वो वेळ सारया. साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू, साक्रामेंतांत रावलोल्या मोगाच्या जेजू, ओलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान बोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. बोगूंक आमची काळजां तुज्या मोगान बोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. मनशा सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता. मनशा सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं.
देवलोल्या सोर्गीच्या ओंड्या पृथ्वीचेर देवलोल्या सोर्गीच्या ओंड्या ओसोक बुकेलोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुझे ओसोक बुकेलोले ओत्मे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुझे उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आच्या बोडव्यान मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा आच्या बोडव्यान मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा जेजू आमची भावां भयणां जी आयज आपल्या जल्माचो दीस समरमतात तितल्यांकूय आमी तुजे सरशीं उबारता तांची दया करून तूं तांकां पेकोवणी हाडा कुडीची मोनाची ओतम्याची आमचो भाव मायरन डिसूसा आपलो जल्माचो दीस समरमता त्याच प्रमाणे फादर जॉन सांतोस आनी कितलींच जाणां आमची भाव भयणां तांकां तुवें येवजिल्लें बरेपण फावो कर काजाराचो संबंद जोडलेली तुवें तांकां एकठायलेली ह्या सगळ्यां पासत आयज तांचो दीस जावन आसा तांकां सगळ्या जाणांक तुजे सरशीं हाडटा जेजू थोड्या जाणांच्या जिवितांत खूब बरेपण ती अणभवीत आसात आनी दर दिसा तुका एकवटोन तांच्या मोगान प्रगती जायत वता आनी ती आपल्याकूच न्हय पूण दुसऱ्यां पासत जियेतात भुरग्यां पासत आनी हेरां पासत हे परी तुवें तांकां दादोशी केल्याय पूण खूब जाणां आनीक आपल्यापणाचे चालींक लागून एकामेकाक ती तितली लेखोनान दर दिसा ती पयस जायत वतात आनी थोड्यांची काळजां इतलीं धारुण जालेलीं आसा की ती बिलकूल एकामेका बरोबर जिवंक सोदिनात सायबा अंतून तांच्या काळजांनी तूं जाणाय कसली भावना घोंवतात पळय ती
तांकां सगल्यांक तुजेशी हाडून तांकांय आमी तुजे सरशी उबारता. सायबा तूं तुजे काकळुतीन तांची दया कर आनी तांकां ह्या पातकांतली सुटका दी. आनी हे परी तांचो संबंद तुजे सोबें घडलोलो तो परतून एकदम घट कर. जी भाव भयणां आमची मोटवाशी जिवितांत ओ पाद्रीपणांत आपलें जिवीत समरोमून तुका एकवटून जियेतात, ती आपलो दीस समरोमतात, मनयतात. तांकां तुवें कृपेन बरोवन तुज्या सांगाता तुजेंच रूप जावंक हें आपोवणें दिलेलें आसाय. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. भितरलें तांचें जिवीत तूं थाऱ्यार हाड आनी तुजे थिरावंक तांकां बळ, घोटाय, शक्ती दी. तांचे उद्देशी तुवें कितलोच वावर केलेलो आसाय आनी हे परी दुसऱ्या भावांक भयणांक तुवें तुजे सरशी ओडून घेतलेली आसाय. वो मोग तुजो तांच्याय काळजांनी ताणें पेटयलेलो आसा, तांच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. तांकां सगळ्या जाणांक अदीक घोटायेन आपलें जिवीत सुखुशेन आनंदान जिवंक तूं आतां तांकां हें देण्यान भर. जीं कोण दुयेंत आसात, तरेतरेचीं दुयेंसां, तरेतरेच्या पांवड्यार, कुडीच्या पांवड्यार, मनाच्या पांवड्यार, भावनाच्या पांवड्यार, आत्म्याच्या पांवड्यार, ती घडयेक नकळो आसत. पूण जितलीं तुका एकवटून रावतलीं तितलें तूं तांकां दाखयतलोय हिंचोच तांणी आपलें जिवीत थिरायलां पळय तें. हें सगळें खरेपणी मनांत घडटा, पूण हें तांकां दाखय कशें तें तीं घडोवन हाडटात पळय तीं. ज्यो चाली तांचे मदें उत्पन्न जालेल्यो आसात, खूब पाटी त्या चालींची तीं गुलाम जालेलीं आसात आनी तातूंतच तीं जियेतात आनी हाका लागून तांकां दुयेंसां जालेलीं आसात. हाचो परिणाम दुसऱ्या सगळ्या संबंदांनी तो कळोन येता. थंयसरूय पेकोवणी जाय, बोगसणें जाय, जेजू हें सगळें तुजें स्वाधीन कोत्ता. जांकां आतां कोविडाक लागून दुयेंसां जालेलीं आसात, जीं सुस्कार घेवंक शकना, कठीण जाता, हांगसर तांकां पेकोवणी दी. प्रत्येक सुस्कारान जेजू तुका एकवटून रावलीं जाल्यार तूं तांकां भितरल्यान सुटका दितलोय. ही खात्री आमकां आसा, कित्याक तुवेंनूच आमकां सांगलें काल, म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावतां. एक फांटो दाखयली रावले शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंक फळां दिवंक जायना. तेच भाशेन आमी तुजे सोबे रावले शिवाय आमच्यानूय आमचो दिसपटो दीस बरे भाशेन सारूंक जायना. ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांक जीं कश्टावतात कोविडाक लागून आनी भिरांतीन तीं पडलेलीं आसात, सायबा तुवें आमकां सांगलें भियो नाका म्हणून. कसली तळमळ येवं भियो नाकात, हांव आसां. तुका ते खोटून रावच्याक तांकां ही कृपा दी जेजू. जांकां कांकरू जालोलो आसा, जांकां डायबिटीज, प्रेशराचें जालेलें आसा आनी तरेतरेचीं दुयेंसां जालेलीं आसा,
हांकां सगल्यांक जेजू आमी तरी तुका तांकां एकवट्टा हांव. प्रत्येक सुस्कारांत आमच्या हें जाणें तांकांय फाव कर म्हणून मागता हांव. आनी तूं कोत्ताय म्हणून आमकां खात्री आसा. ताका लागून तुवें आमकां हे बेजोणीत भाग दिवंक आपयलें. जेजू तूं म्हणटाय म्हजी मेंढरां म्हजो थाळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. जेजू प्रत्येक सुस्कारांत तूं आमचो गवळी म्हणून आमी तुका आजीर आसां. आनी ह्या आजीरपणान आमचो संबंद घट जाता. आमी एकामेकाक वळखता. तूं तर आमकां सदांच वळखताय, पूण तुवें आम्हा मेंढरांक जाणवाय दिल्ली आसाय, स्वतंत्रपण दिल्लें आसाय आनी मोगान सखुशेन तुजो पाटलाव करूंक तुवें आमकां कृपा दिल्ली आसाय. सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकांचे पृथ्वी वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात ताणें थी केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जेजू, तुज्या मोगान तुवें आमकां बाळगून दवरलें आनी हे परीन आमच्या सगळ्याच्या जिवितान तुजो आनंद वाडोवच्याक तुवें आमकां सगळें कळीत केलां आनी कळीत करीत आसाय. आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू. जीवन सोम्याची consor kori suropai त्या सोम्याची सदांच तूं आस्तलोय सिंहासन आशिल्ली
nasheli tuka naman kortaw kalon mo chitimi forever you will be the lamb upon the throne, the lamb upon the throne. I gladly bow my knee, and worship you alone. Por God moi majiwon somyachi kursar neloi pat kabuk sun mun chachi sodastu astoloi sia sona sheli tuka no man kortau bagun mo chidimi forever you will be the lamb upon the throne, the lamb upon the throne. I gladly bow my knee, and worship you alone. Lord Jesus, today you invite us to be united in your love. You tell us, Lord, that we need to spread the love that we have experienced from you. And you tell us about the love that we are to have towards one another, just as your love and the love of the Father is a creative, life-giving love that produces immeasurable joy and lasting friendship. Therefore, having experienced this, we too in a way should be moved towards manifesting this to those around us. We were created in your image and likeness, O Lord. And thus, Lord, you call us to be united with yourself and united with those around us. Lord, today you give us a commandment of love, a new love that goes beyond giving only what is required, that goes beyond doing the minimum, but invites us to give our whole selves. And this is exactly, Lord, what each and every one of us is in a way called to, because when we love, when we serve one another, there is immense joy that we experience.
And in today's readings, you focus that we should go beyond ourselves, and in thus we can build the kingdom of God. In the first reading, we see the division that took place and the discussion which then generated the first council. Peter proclaimed that if God wills something, then it is His will that prevails. If God wants something, we are nobody to stop it. And therefore he says it was the Lord's will that the gospel be spread amongst the Gentiles. Since the Lord did not make any distinction, therefore he says that we too should not make any distinction. And similarly, Paul and Barnabas then describe all the wonders that the Lord had worked through them among the Gentiles. And in this way, Lord, you call us to be united, united to yourself and united to those around us. Because it's only by being united that we are stronger. In these days, especially during the time of the pandemic, we need to be united to you as well as to those around us. We need to help one another mentally, physically, as well as spiritually. And this then will in turn help building the kingdom of God on earth. If we are able to proclaim your good news, if we are able to express the love and mercy that you have given us, then we will automatically be able to do many great deeds and thus spread your love and your word across the world. Lord, we thank you for your word by which we have been nourished today. And now we place our prayers before you, O Lord. We continue to pray for all those who are suffering from COVID-19. We pray for them. We pray for their families as well. We pray for the victims. We also pray for the doctors, the nurses, the medical staff who toil day and night. We pray for the government authorities that whatever decision they take, that it may be for the common good. We pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries. We ask you, Lord, to bless them and give them good health of mind and body. We also pray for all those who feel lost, rejected, all those who feel that there is no one for them. We ask you, Lord, to be their guide and their strength. We also pray, Lord, for all those who are suffering from various other ailments. We ask you, Lord, to give them good health and be with them during these challenging times. We also pray for all those who have asked us to pray for them. At this moment, Lord, we place their prayers and their petitions at your feet. We also pray for all those in the home for the aged and the destitute houses. We pray for them that the Lord may be their comforter, and we also pray for all those who work for them,
all those who help them in various ways. Lord, we also pray for peace in the world, peace among nations, peace among religions, peace in our neighborhood, in our families, and most importantly, peace within us. And Lord, we pray for ourselves today that as we have heard your word and we have been nourished by it, that we may go about spreading your good news, that we may proclaim the love that we have experienced from you and make a difference in the lives of those around us. तुमची खासगी मागणी देसां आसात ती देवा मुखार मांडात. आमी ह्यो आमचे भयणी आनी भाव जे कोविडाक लागून कश्टवतात तांकांय सायबा तुज्या हातांत घालता हांव. लॉरी, तान्या, स्वेतलाना, शामू, फ्रांसीस फेर्नांडीस आनी हेरां. जेजू आमच्या काळजांनी उलयता तें आमच्या मनांत आमकां दिसती पडोंक लागता. ताका आमी हाजीर जावया. आमी तर ताका प्रत्येक सुस्कारांत हाजीर आसत जाल्यार तो आमकां कळयता तें आमकां कळटलें. आमी खरीं ताची मेंढरां ताचो पाटलाव कोत्तात तसलीं जातलीं हांव. आयज आमी देवाक दिनवासिया अदीक करून
आमच्या गोंयच्या सायबा पासत भगवान फ्रांसीस शेवेरा पासत. कित्याक आयज 479 वर्सां ताका भरलीं. जेजू तुवें ताका आमची सोरशीं आपूण हाडलोय. सांतिनासान ताका सांगलेलें सगळें संवसारांतलें जोडलें आनी तुजो आत्मो तुवें निबाडलो जाल्यार कसलो आदाव तातूंत. आजेच सुदेशी आजेच सोबें तुवें ताका हें नवें आपोण दिलें. तूं वेशी रिबादनाराक वचोंक जायना. तो दुयेंस आसा तुज्यान जाता. आनी ताणें म्हणलें वय आतांच हांव वेतां. तो हांगसर 13 म्हयन्यांनी गोंयांत पावलो बोटींत. आनी सोयर मायेचे 1542 वर्सां आमचे हे गोंयचे भुंयेर ताणें आपलो पांय दवरलो. आनी जेजून ताचे सोबें आमकां आपली ओळख दिली. कितली म्हणून प्रगती जालेली आसा आमच्या गोंयकारांची. आर्गान दिनवास तुका जेजू. कित्याक ताचे उद्देशीन तुवें आमकां तुजी ओळख घडोवन हाडली. आनी तसलोच संबंद आमच्याय काळजांनी तुवें पेटयलोय तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं. हाचें वाचप आमकां पयले वाचपान आमकां तें मेळटलें. कशे भाशेन विदेशांक पवित्र आत्मो दिवन तांकांय तुवें तुजे कुडींत आपणायली. हेच भाशेन आमकांय तुवें आपणायल्याय. आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू. आनी तेच परी डॉमिनीक सावियो हाचेंय आयज आमी फेस्त संभ्रमता. फकत 15 वर्सांचो आसलेलो कुडीन अशक्त. पूण आत्म्यान तुका एकवटोन ह्या तुज्या देण्यान तो भरोन सदांच मिसांत वांटो घेवंक तो विस्वाशी रावलो. सदांच जेजू तुका आनी तुजे मांयक आमचे मांयक सांगाती म्हणून ताणें तांकां दवरली. मरोन पूण पातक हांव केन्नाच करचो ना म्हणून ही कृपा गोठाय शक्ती तुका भास दिवच्याक आनी त्या प्रमाणे जिवच्याक ताच्या जिवितान हें सगळें घडलें. आनी ताका लागून 15 वर्सांचो आसतना तुवें ताका आमकां एक नमुनो कसो दवरलेलो आसा. आर्गांनी दिनवास तुका. जेजू तुजी मोगाची किरणां आमच्या दोळ्यांतल्यान आतां आमी पोतकरलेलीं आसा. तुवें आमकां तुज्या मोगान पेटलेलीं आसाय. आमी पेटोवन आयिल्लीं आसा तुज्या मोगान जेजू. तर ह्या मोगानूच रावन आमी तुका नमस्कार करीत आसा. आनी आमचें जिवीत तुका समर्पीत आसा. संस्कारांतल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोता समाचे विशय आमचे
घुसपट्टात कुठा मुखार तिरवाडो आमचो बावड सोय मोडते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोध पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाखाणुया उत्सवल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्या संस्कार गो खालते पोळा मानिया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उंडो तो मागुया. देवा एका ओजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारखे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारखे